हॅलो एवरीवन, हांव आशा करता की तुमी सगळीं बरीं आसतलीं. तर आयज न्ही म्हाका मानशेचे बरे मोठे कुल्ले मेवळ्यात. तर आयज आमी करया कुल्ल्यांचें हुमण म्हणजेच क्रॅब करी. हांव एकदम सिंपल जशी गोंयान किंवा मालवणाक कुल्ल्यांची कडी करतात तशीच करतलें. चला तर स्टार्ट करया. हांवें 4 मोठे कुल्ले बरे उदकान 2-3 फावटी धुवन घेतल्यो. आता आमी कुल्ले साफ करपाक स्टार्ट करया. सगळ्यान पयलीं दोन्ही मोठे देंगे काडून सायडीक दवरयात. आता हे बारीक बारीक पाय काडून घेवयात. तुमकां जाय जाल्यार हे बारीक बारीक पाय मातशे धाडोवन ताचो रस गाळून कडयेन पासून घातल्यार जाता. पूण हे पाय खूब मोठे आसल्या कारणान हांव तशेंच कडयेन घालतलें. आता कुल्लेचे वयले कवच काडून घेवया. आणि हे दोनूय सायडीतले गिल्स काडून घेवया. कुल्लेचे कवच आणि गिल्स आमकां कडयेन यूज करूंक फावना. कुल्ल्यो मोठे आसल्या कारणान हांव हाचे 2 भाग करून घेता. आता हांवें कुल्ल्यो साफ करून बरे धुवन घेतले. हातून घालून घेवया चवीपुरते मीठ, अर्दो टीस्पून हळदीचो पिठो, 1 टीस्पून मिरसांगेचो पिठो आणि 1 टीस्पून सोलांचो आगळ. सोलांचो आगळ ना जाल्यार तुमी अर्ध्या लिंबूचो रस पासून घातल्यार जाता. बरे मिक्स करून एक 15 ते 20 मिनटां आमकां मॅरिनेट करपाक दवरुपाक जाय. आता हांव एक मिडियम सायजीचो नाल्ल कातून घेता. अप्रॉक्सिमेटली 1.5 कप नाल्लाची सोय लागतली आमकां. 2 मिडियम सायजीचे कांदे हांव अशे उबे चिरून घेता, जे आमकां सोये वांगडा भाजूंक जाय. 1 मिडियम सायजीचो कांदो आणि 2 बारीक टमाटां बारीक बारीक चिरून घेता, जी आमकां तळसूंक वापरूंक जाय. आता एका कायलेन 2 टेबलस्पून तेल घालून घेवया. 10 ते 12 लसणीच्यो पाकळ्यो, 1 इंच आल्याचो कुडको आणि उबो चिरलेलो कांदो आमकां बरो भाजून घेवंक जाय. कांदो, लसूण आणि आले बरे ब्रावन जायसर भाजून घेवंक जाय. हे सगळे आता बरे भाजले. आता हातून घालून घेवया ही कातलेली सोय. सोय पासून आमकां बरी गोल्डन ब्रावन जायसर भाजून घेवंक जाय. सोय आता बरी भाजल्या. कायल हांव उतरून घेता. आता हातून घालून घेवया पाव टीस्पून हळदीचो पिठो, 2 टेबलस्पून होममेड गरम मसालो आणि 1 लेमन सायज आमटाणीचो गुळो. तुमच्याकडे जर होममेड गरम मसालो ना जाल्यार तुम्ही माझी चिकन शाकोतीची रेसिपी पळयात. तातून हांवें होल स्पायसीस यूज करून गरम मसालो तयार केला. व्हिडिओची लिंक तुमकां डिस्क्रिप्शन बॉक्सान मेळटली. आता ही सोय आमकां मातशी जाडसरत वांटून घेवंक जाय. आता आमकां जाय पडटले 2 टेबलस्पून तेल. तेल बरे तापल्या उपरांत हातून घालून घेवया बारीक चिरलेलो कांदो आणि टमाट. चवीपुरते मीठ घालून कांदो आणि टमाट आमकां बरो सॉफ्ट करून घेवंक जाय. कुल्ले कवर करून हांव कांदो आणि टमाट एक 2 ते 3 मिनटां शिजोवन घेता. 3 मिनटां उपरांत आता कांदो आणि टमाट बरो सॉफ्ट जाल्लो आसा. आता हातून घालून घेवया हे मॅरिनेट जाल्लेले कुल्ल्यो. कुल्ल्यो आमकां 4 ते 5 मिनटां वाफून घेवंक जाय. 5 मिनटां उपरांत कुल्ल्यांक अशा तरेन उदक सुट्टा. आता हातून घालून घेवया ही वाटलेली मिरसांग. मातशें उदक घालून बरें ढवळून घेवया. कुल्ल्यांचें हुमण आमकां चड पातळ किंवा चड दाट करूंक फावना. एक मिडियम कन्सिस्टन्सी दवरूंक जाय. हे आता आमकां 7 ते 8 मिनटां शिजोवन घेवंक जाय. शिजता आसतना 1 ते 2 फावटी ढवळून घेवंक जाय.
आनी 8 मिनटां उपरांत आमचे कुल्ल्यांचें कालवण जावन रेडी आसा. वयल्यान बारीक चिरलेली कोथमीर घालून गार्निश करून घेवया. कुल्ल्यांचें हुमण गरम गरम उकड्या शिता वांगडा नाजाल्यार पोळयां वांगडा खावपाक खूब रुचीक लागता. तर नक्की ट्राय करून पळयात ही कुल्ल्यांची रेसिपी. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार एक लायक करा आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाका. हांव तुमकां परत मेळटा अशीच एक रेसिपी घेवन. तो मेरेन देव बरें करूं. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.